ni da pa da sa ni da pa ni sa ga ma ga रे. ए भगवंती देवाचे माई, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणता. आपणाक चरणदासी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन वेंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सा रूम खाळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुडयार मोटव्याशांनी तुका तांची आवय आनी शारुतीन म्हूण मांडून घेतली. गरजेआकांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे परी बळे माये. कतनातले अंकवारी कार्मेलितांच्या आदारा पावम काये दर्या सुकरा म्हूण परतले आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या द्रढ पातयेनेन आनी थीर बरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरता. इगडीभर मावन रावन सर आमच्यो गरजो विनवणय मागणी ते सावा मोरये माये मुखांतर जेजूच्या पांयां दवरया. उगडास कर ए बोव दयाळी अंकवारी मोरये. तुज्या आसऱ्याक दावरलो, तुजो आदार मागलो, तुजे मध्यस्थी सोदलो, कोणपणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेनेन धैर्यखान घेवन तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मुनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी. आमेन. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, कार्मेल सायबिणीच्या फेस्ताक आमी तयाराय करता आसतना नोवेनाच्या 4थ्या दिसा आमी नियाळ कोर्सो विशय मोरी दुबळी कायेंत ग्रेस्त कायेचो अनुभव सोडता. एक सादें दृश्टांत तुमच्या मुखार हांव दवरतां. एक फावटी एकलो ग्रेस्त मनीस आपल्या पुताक दुबळी काय कितें म्हूण समजोवनी दिवच्याक ताका एका पयशिल्ल्या हळ्ळेक आपूण व्हरून गेलो आनी थंयसर एका घरांत तो रावलो. दोगी जण त्या घरांत रावले. थोडे हप्ते थंयसर पाशार केल्या उपरांत पुताक तो फाटी हाडून आयलो आनी विचारूंक लागलो, तुका कितें समजलें, कितें लिसांव तुवें जोडलें, कसलो शंक्ती तूं शिकलोय. आनी त्या वेळार पुतान जाप दिली, आमगेर एक पेटो आसा, पूण तांच्या घरा जायते आसात, एका वर्णी चड आसात. आमकां घरा मुखार एक ल्हानशें स्विमींग पूल आसा, पूण तांकां तांच्या घरा बगलेन एक व्हड न्हंयच व्हाळटा. आमकां उजवाडाक रातीक ट्यूबलायट बल्ब आसात, पूण त्या गांवांत नखेत्राच्या उजवाडाक सगळें शहर सगळी हळ्ळीच सोंपता. आमी रांदय भायर तावन हाडून येता, पूण तांच्या हितलांत कितली जाय तितली रांदय तांकां मेळटा. आमच्या घरा भोंवती आमच्या भद्रतेक, आमच्या रक्षणेक आमी एक व्हडसो दोरो बांदला. आमच्या गरजेक आमी कोणायकी आपयल्यार कोणीय आमच्या गरजेक पावना, कित्याक तांकां दोरो ओडून भितर येवंक जायना. पूण तांच्या हळ्ळेंत थंयसर कोणायच्या घरा दोरो ना. खंयच्याय कश्टा वेळार भद्रती तांकां वा कश्ट आसतना कोणायकी आपयल्यार शेजारचो व्हडलेसो लोक धांवून येता आनी तांच्या गरजेक पावता. आमच्या घरा एक TV आसा आमकां मनोरंजन दिवंक, पूण तांच्या जिवितांत मनोरंजनाक शेजारची वाड्याची हळ्ळेची व्हडलेसो लोक सांगाता मेळटा. हें आयकून बापूय मावून जालो आनी त्या वेळार पूत म्हणटा, आतां म्हाका कळ्ळें आमी कितलीं दुबळीं आनी ते कितले ग्रेस्त म्हणून.
भाऊ बहिणीनो, क्रिस्त काय केवल दुडू भांगार आस्त बदेक मात्र न्ही. बरें कुटुंबांत मोग संतोष, कुटुंबांत बरी मौल्यां खंडीत जावन आमकां संतोष ग्रेस्त काय दिवंक शकतात. आनी मोरी दुबळी कायेंत ग्रेस्त कायेचो अनुभव सोडता. जायते फावटी आमी दूर सताव पवित्र पुस्तकांत मोरयेचीं जायतीं गणितां आसात, पूण खंयच्याय एका गणितांत मोरयेन दूर सारलें आमकां पळोवंक मेळना. एका संगतीन ती तृप्ती पावता. आमी जायते फावटी आमकां दुडू ना, आस्तबदीक ना, जागो ना म्हणून जायते फावटी आमी दूर सताव, निराशी जाताव, करगताव. पूण जें कितें आसा ताची आमकां विसर पडटा. जें कितें आमकां देवान दिलां तें आमी समजूंक शकना. दुसरें जावन जो कोण दुबळीकायेन जियेता ताका हेरांचे कश्ट समजतात. एक सादें दृश्टांत दिवचें तर आमच्या फिरगजेंत SVP संघ म्हण आसा आनी थोडे जण एका वर्सा सुकण आसतना ह्या संघाक दुडवाक मोग दितात. कित्याक म्हूण तांचे लागीं विचारल्या वेळार तांणी सांगलें आसा, आमी कश्टांत आसल्या वेळार, आमी कश्टांत आसतना आमकां रेशन जावन तांदूळ जावन दिवन आमच्या कश्टांत तांणी सांगात दिला. देखून आज आमी आमचे आर्थीक स्थिती सुदारल्यार हेरांचे कश्ट आमकां कितें म्हूण कळीत आसा. देखून हेरांच्या कश्टा वेळार पावचें आमचें कर्तव्य म्हूण ते म्हणटात. आनी हेंच आमी पळयता मोरी देवाच्या वयसांचें बाग लाभलेंच वगेच घरा बसना बागार हेरांचे कश्ट पळयता. आपल्या मावशे भयणीक कुमोग करूंक धांवाधावी त्या गुड्या सुवात्यांनी ती धांवता आनी तिच्या गरजांक ती पावता. हाचें पयलें वचप आमी आयकलें. जुजे इजिप्तांत ताका उसलें स्थान लाभल्यार आपल्या कुटुंबाक तो विसरना, आपल्या विसर पडना, आपल्या भावांक तो पयस दवरिना. बगार तांच्या कश्टांत, तांच्या गरजांत तांकां कुमोग करूंक तो मुखार सरता. आनी आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू शिसांक मिसावांक धाडटा आसतना आपणाची देख घेवन तांकां उलो दिता. आनी हेंच मोरयेन केलें. जेजू मोरयेच्या शाळेक गेली. मोरयेतावन एक संगत ती शिकली आनी शेवट पर्यंत ह्या कुर्सावळी ती दैरादीक जावन उबी रावली. कार्मेल वोर्त सुरवात जाता आसतना सुरवेर दुबळीकायेंत ग्रेस्तकायेचो अनुभव जोडूंक त्या मोठवाश्यांनी मोरयेची देख घेतली. मोरयेचेर दिश्ट घाली. मोरये खातीर एक कोपेल ताणें उबारलें आनी तिचें प्रेरण घेतलें आनी मोरयेक आपणाची व्हड भयण जावन तांणी स्विकार केलें. आमी जनाव मोरी आम्हा सर्वांक मेल फंक्त मोरये सरशी गेल्लो येदोळपण्यान कोणी निराशी जावन फाटीं येवंक ना. कित्याक ती जेजूक चड समजाल्ली, जेजू सांगाता जियेल्ली, जेजूचीं सुत्रां उतरां जरोवन जियेल्ली, जेजूच्या पावलांनी चलोवंक आमकां शिकयता. तर प्रत्येक रितीन तिचेर आमी दिश्ट घालया. ह्या संवसारी दुबळीकायेन ग्रेस्तकायेचो अनुभव सोडूंक आमी फुडें सरया. आमेन. मोरये माये मुखांत आमकां आमच्या जिवितांत मेळ्ळ्या हर एका उपकारा खातीर ह्या वेळार आमी तिका अर्गां दिवया. सांगात म्हणया, ए भाग्यवंती मोरये कार्मेल रानये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर्व उपकारां खातीर अर्गां दिता. व्हडा पातयेनीन तुजे बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतलीं वायटा विघ्नांतलीं तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आधार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या घडये तुजें तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुजे हातीं आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. आकारे भितरी सौभागिनी कार्मेलितांची तुगे राणी, म्हाका तुज्या चरणां लागुनी तुजे कुडी
मुळकाये पासुनी कर आमच्यो कुडी म्हणुनी निस्कळवंतीगे सोमिनी तुझ्या आत्म्याच्या शांतीपणा पासुनी दी आमच्या आत्म्यातही शांतीपण घे सोमिनी तुझे सुफळे जिणे पासुनी कर आमची जिणे म्हणुनी कृपेवंती घे सोमिनी तुझ्या मायपणाचे वडवे पासुनी आदार तुझो करुनी सोलोंच्या कामी समोर सांभाळुनी तुझ्या समृद्ध मोरणा